मोगाच्या बाबुडीनो तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 15वी चीट 12 ते 17 पर्यंत. आनी आयज आमी फकत 16वी ओळीर आयज आमचो नियाळ करुया. जेजू 16वी ओळीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा की तुमी म्हाका विंचून काडूंक नाय, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी बरीं फळां हाडपाक हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हो दुसरो जोम घेता, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता, तेन्नाच की आमकां कळटा की आमी विंचून काडल्यात म्हणून. कित्याक जेन्ना आमकां जेजू विंचून काडटा म्हणजे आमी आमच्या मायच्या कुसव्यान जावच्या पयलीं ताणें आमकां सर्गीच्या बाबान आमकां जेजूच्या नांवान विंचून काडल्यात. आतां आमी आतां जल्मल्या, पूण देवान आमकां केन्ना विंचून काडल्यात? आयज जेन्ना आमी जल्मल्या? ना. ताणें आमकां स्वर्ग आनी संवसार करच्या पयलीं जेन्ना ताणें आदावान आनी इवेक केलो, ताका गार्डनान ताणें ताका रोचलो, तेन्ना थान जेजून आमकां सगल्यांक विंचून काडल्यात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की देवान आमकां विंचून काडल्यात, कित्याक? कसलें कारण हें आया ताका? फकत ही बरीं फळां हाडपाक. आनी बरीं फळां म्हणजे कितें? बरीं फळां म्हणजे मोगाचीं फळां. भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार जाल्यार, खरेंच आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी खरेंच बरीं फळां हाडूंक जाय. आनी फळां कोणाक? जेन्ना एक झाड, आंब्याचें झाड, पणसाचें झाड फुलां सगळीं दुसरे भाशेचीं हें दिता, फळां दिता, तर हीं फळां कोणाक? झाडाक वो दुसऱ्यांक? सदांच दुसऱ्यांक आसता. पानां जावन आसा झाडाचीं झाडाक, पूण फळां जावन आसा दुसऱ्यांक. तशींच आमकां जेजून विंचून काडल्यान फळां दिवपाक. कसलीं फळां? मोगाचीं, आनी ती सगल्या दुसऱ्यांक. आतां जेजू कितें म्हणटा? तो जावन आसा बरी दाखवेल आनी आमी जावन आसा फांटे. आनी फांट्यांचेर सदांच बरीं फळां येतात. पूण ह्या फांट्यांचेर बरीं फळां येवपाक त्या फांट्यान दाखवेलाक रिंगून रावंक जाय. त्या फांट्याक जेन्ना ते फांटो दाखवेलाक चिपकून रावता, तेन्नाच की त्या फांट्याक बरीं फळां येतात. आनी भाव भयणीनो, जेजू तेंच म्हणटा. तो म्हणटा, हांव जावन आसा बरी दाखवेल, आमी जावन आसा फांटे. जेन्ना आमी जेजूक चिपकून रावता, ताच्या उतरान चिपकून रावता, तेन्नाच की आमकां बरीं फळां दिवंक जाता. कसलीं फळां? दुसऱ्यांक पावपाचीं, दुसऱ्यां कडेन मोगान उलोवपाचीं, दुसऱ्याच्या आदाराक येवपाचीं, आनी जेजूचें उतर दुसऱ्यांक परगट करून तांकांय जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक वो चान्स दिवपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर पाळटा, जेजूक चिपकून रावता, तेन्नाच की आमच्यान हीं बरीं फळां दिवंक जाता. ना भाव भयणीनो, आमच्यान एक नियाळ करुया. आमी कितल्या भासांच्या लोकांक आमच्या भितर आमी दुसऱ्या भासाचे लोकांचें आयकता, देवाचें उतर, तांची जानवाय, तांचें कितें म्हणणें आहा तें आमी आयकता. पूण खरेंच जेन्ना एक मनीस उलयता, कसली परगट करता, देवाचें उतर सजमयता, तेन्ना खरेंच तो मनीस बरीं फळां दिता? ताच्या परगटून, देवाचें उतर परगटून ती बरीं फळां दाखयता? वय की ना? जेन्ना तो मनीस जो
देवाचें उतर परगटा आनी ताजी फळां बरीं आसता, तेन्नाच की आमच्यान म्हण येता की देवान ह्या मनशाक विचून काडला. कित्याक चड करून आमी ह्या दिसांनी आमी सजमता की कोणूय देवाचें उतर उलयत जाल्यार आमी सजमता की बरें, देवाचें उतर उलयलें, बरें जालें. पूण ती सजमणी बरी दिली आनी खरींच देवाचीं फळां, मोगाचीं फळां दिलीं, तेन्नाच की आमकां कळटा की तो मनीस देवाचो मनीस जावन आसा आनी जेजून ताका, देवान ताका विचून काडला. आनी आमकांय देवान विचून काडल्यात. कित्याक जेन्ना आमी जेजू कडेन चिपकून रावता, ताच्या उतरान चिपकून रावता, तेन्नाच की आमकां कळटा की हो जो प्रवादी, हो जो मनीस देवाचें उतर उलयता, खरो अफटकी तो. कित्याक खूब फोटींग प्रवादी ह्या दिसांनी भायर सुटल्यात. देवाचें उतर म्हणटा निमण्या दिसांनी खूब फोटींग प्रवादी भायर सरतले आनी देवाचें उतर परगडटले आनी बऱ्या लोकांक ते फोटोन हाडटले. कशें? जेन्ना ते देवाचें उतर परगट करतात, पूण बरीं फळां दिनात देवाचीं, मोगाचीं, तेन्नाच आमकां कळटा की हो जावन आसा फोटींग, हो जावन आसा एक फोटींग प्रवादी. आनी खरेंच म्हणजे भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणाचें आयकता, देवाचें उतर आयकता, खरेंच आमी पळोवंक जाय की जीं फळां तो मनीस दिता, देवाचीं दिता, मोगाचीं दिता, सगळीं आमची आदाराचीं दिता आनी आमकां आमच्या जिवितान बदलाव जावपाक जो परगट करता, तोच जावन आसा देवाचो, तोच जावन आसा जो जेजून ताका विचून काडलेलो. आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया. आमीच देवाचें उतर शिकोया, देवाच्या उतरान आमी रिगून रावया आनी आमीच पयलें देवाची बरीं फळां ह्या संवसारान आमी हाडया आनी आमी आमच्या ह्या बऱ्या कोन्या वरवीं ही बऱ्या फळां दिवन आमी दुसऱ्यांक ह्या जेजूच्या राजान आमी भितर सरपाक आमी आमंत्रण दिवया. तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आयज एक बरो दीस आवडयतां आनी हांव योजितां की तुमी देवाचें उतर शिकोन परत तें वाचून ताचेर नियाळ करून ही बरीं फळां दितल्यात तुमच्या जिवितान, तुमच्या फॅमिलीच्या जिवितान, तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितान आनी आमच्या इगोर्ज मातेच्या जिवितान. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून फाल्यां तुमचे कडेन उलोवपाक हांव येतलों. गॉड ब्लेस यू.